आम्ही असाच सध्या तेम वाडो दर्या देगेर मोर्जे हांगासर ही जी आमची टर्टल सायट आसा आणि ह्या टर्टल सायटीन 2000 साला सावन आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या प्रयत्नान ही कायदेशीर जागा आरक्षित केली आणि हांगासर कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबोवपाचो यत्न केलो। आता मेरेन हजारांनी सागरी कासवांनी येऊन हांगासर तांतयां घातली आणि तांकां व्यवस्थित हजारापेक्षा जास्त 10-20 हजार पेक्षा जास्त पिल्लां सोडपाचो प्रयत्न आणि यशस्वी प्रयत्न आमच्या रान खात्यान केल्लो आसा। पूण हांगासर जर आमी नजर मारली तर ह्या वाठारांत कसल्याच प्रकारचो अभ्यास केंद्र पक्क्या बांदकामाचो ना। हांगासर खरीच ही कासव संवर्धन टर्टल मोहीम व्यवस्थित राबयली वयता की काय ते राबोवपाक जाय म्हणून राबयली वयता की सरकारचो हांगासर लक्षच ना हे चित्र आयज मेरेन दिसून येता। हेरवी ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या महिन्याच्या आठवड्याच्या दिसांनी हांगासर कासव येताले आणि तांतयां घालताली, पूण आयज हांगासर 24 डिसेंबर जाला अजून मेरेन एकाय कासयेन तांतयां घालूंक ना। आणि आगोंदा सायटीन जेन्ना कासय तांतयां घालतात त्याच वेळाचेर हांगासरय कासय तांतयां घालता। पूण हांगासर जी कासव संवर्धन मोहीम राबयतात ताचेर जर परिसरांत पळयलें जाल्यार कसल्याच प्रकारचे सोयी ना, सुविधा ना, अभ्यास केंद्र चांगल्या प्रतीचो ना। तो अभ्यास केंद्र बरो तयार करचो। आता पर्यटक व्हडा संख्येन ह्या वाठारांत येता, कासव संवर्धन मोहिमे विशयी अभ्यास करता, माहिती घेता आणि वयतात। पूण हांगासर जर तशा प्रकारची साधन सुविधा नसल्या कारणान पर्यटकय आता येवपाक फाटी फुडें सरता। ताचो सरकारान अभ्यास करचो आणि ही जी मोहीम आसा ती अशीच मोहीम यशस्वी करपा खातीर हांगासर पयली चांगल्या तरेचे अभ्यास केंद्र उबारचे, ताका माहिती मेळपाक जाय आणि एक कासय केन्ना आयली, कासयेन कितली तांतयां घातल्या हाची सविस्तर माहिती त्या दिसा हांगासर उपलब्ध करपाक जाय। हांव निवृत्ती शिरोडकर।